पयले सुवातेर जे आमचे फ्रीडम फायटर माटर तांकां नमन करता, तांकां रिस्पेक्ट पे करपाक आमी हांगा आयल्या. तशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमावन सांगला, क्रांतीची गरज आसा. म्हाका दिसता खंय ना खंय क्रांती चालू जाली. जेन्ना आमच्या मनान काळजान आमी एक्सेप्ट करता की जे गोंयांत चल्लां तें सारकें न्ही. जशें युरी बाबान सांगलां, रेप, मर्डर, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन सगळ्या गोंयांत ही आमकां एक टॅग मेळिल्लो आसा. भारतानूच न्ही, जगभर. सो जेन्ना आमी चिंतूंक लागता की हें रॉंग, म्हणजे क्रांती सुरवात जाली. आनी आमी येता, रिस्पेक्ट दिता, वेता. फुडल्या वर्सा परते येतले. बट ज्या फ्रीडम फायटरांक एक जागो दिवपाक जाय, तो आयज डेडिकेटेड जागो ना. ऑपरेट करतले जाल्यार ते येतले, आपणाचे विचार मांडटले, डिस्कस करतले. आमची कलेक्टर आसा सावथ गोवा, तिका वर्बली प्लस हांव ब्लॅक एंड व्हायटान तिका लेटर बरयतलो की आमचे जे फ्रीडम फायटर आसा तांकां एक डेडिकेटेड रूम दिवपाचो सावथ गोवा कलेक्टरान. सावथ गोवा कलेक्टरेट ऑफिस आसा पळय, मातानी सल्ताना बिल्डींग आसा थंय. इट इज अ व्हेरी स्मॉल एक तांकां आमी रेकॉग्निशन दिता पळय ते एक रूम तरी तांकां दियात. जेन्ना आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान एसेंब्लीन फाटीं मांडलेले ऑफिशियल करपाचे सगळे फंक्शन, इवन टेक्स्ट बुकान इन्क्लूड करपाचो एक सेपरेट चॅप्टर, वो ताजोच मागणी. तो आख्खे गोंयकारांचो जी भावना आसा तो डिमांड ताणें मांडलेलो. आयज पासून सरकार फाटीं फुडें सरता. कित्याक? सो सुरवात जाल्ली आसा क्रांती, हें फुडें व्हरतले. आनी काँग्रेस पार्टी अलॉंग वीथ द पीपल ऑफ गोवा व्हेरी शॉर्टली ह्या सरकाराक भायर उडयतले. नाजाल्यार आमचे गोंय म्हणटा ते जे फ्रीडम फायटरान आपणाचे त्याग दिल्ले, घाम रगत व्हांवून आमकां जी सुटका दिल्ली, तो तांकां इन्सल्ट जातलो. हें आमी फुडें व्हरपाक. देव बरें. 1946 ह्या धर्तीचेर ह्या जाग्यार एक क्रांतीची सुरवात जाली. आनी क्रांतीची जेन्ना सुरवात जाली त्या वेळार दोतोर राम मनोहर लोहिया तशेंच दोतोर जुलियांव मेनेझीस हे दोगांय इश्ट आशिल्ले. आनीक जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आसरो घेवपाक आयिल्लो, जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया आमच्या देशाचे फ्रीडम स्ट्रगलान आख्खे देशभर भोंवतालो, गोंयांत जेन्ना आयलो, आसोलनाच्या गांवांत जेन्ना तो आयिल्लो, त्या वेळार तेणें ताका दिसून आयलें जे एक्सप्लॉयटेशन, जे ह्युमन रायटाचे वायलेशन गोंयांत जे पोर्तुगीजाचे सरकार अंडर सालाजार करताले म्हणून ताका घुमून आयलें. आनी ताबडतोब तेणें तेगेले इश्टाक दोतोर राम मनोहर लोहियाचे इश्ट दोतोर जुलियांव मेनेझीस तशेंच आमचे फ्रीडम फायटर गोंयचे सगळे खुशाल जाले की दोतोर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयला म्हणून. आनी त्या वेळार जो उलो तेणें मारलो, आख्खे गोंयचो लोक हजारांनी की एक सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंट जावपाक जाय म्हणून. आनीक लोकांनी हजारांनी येवन त्या वेळार हाजरी लायली, मोठी सभा जाली. आनी दोतोर राम मनोहर लोहियाची मिटिंगेक सांगपाक आमकां याद जाता आमचे दोतोर मनोहरराय सरदेसायची कविता, उदक पासून जाले रगत. आनीक त्या दिसाक जे सुरवात जाली ते सुरवात आमकां लिबरेशन 19 डिसेंबर 1961 फावो जालें. बट दीस वॉज द स्टार्ट अगेन्स्ट दी ऑप्रेसिव्ह पोर्चुगीज रेजीम. ताका अरेस्ट केलो, जेलींत घातलो
इतले पुसा जेलीन तो गेलो. आमच्या फ्रीडम फायटरांक मारले त्या दिसाक त्याच्या तकलेर एशको पिस्टॉल तिंकयली पुलिसांनी. पूण हो मुवमेंट आज एक इतिहासीक मुवमेंट. गोंय क्रांती जावपाक आमचे मदें भेदभाव पुर्तुगीजाचो सरकार करतालो, डिवायड करतालो. आज युवा पिढीक आमी म्हाका दिसता ह्या क्रांतीच्या दिसाक आमी उलो मारता. 13 वर्सां जाली हो सरकार, तो बीजेपीचो सरकार आसा. आनी ज्या पद्दतीन गोंय मुखार वता, खास करून ज्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, क्रायम वाडटा, रेप्स वाडटा, हे माणकुलें गोंय जे स्वप्न आशिल्ले दोतोर राम मनोहर लोहियाचे, जुलियांव मिनेझीसाचे, आमचे दोतोर मनोहरराय सरदेसायाचे, फ्रीडम फायटराचे. आर वी रियली द गोवा दॅट वी वर नोन, द लिबरल पीपल दॅट वी वर नोन? आमची एक युनिक आयडेंटिटी आसताली. आयच्या दिसाक आमचे दाद देसाय फ्रीडम फायटर्साचो प्रेसिडेंट जो उलयलो पणजेच्या गांवांत की गोंयांत डेली रेप, मर्डर, क्रायमाचे आखे पाड घातलेले आसा, ह्या सरकारान पाड घातलेले आसा. आनी हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आनी एक क्रांती गोंयांत जावपाक जाय. आनी एक क्रांती कित्याक? हें करप्शन बंद करपाक आनी ही हुकुमशाय बंद करपाक जी सरकाराची आज चल्ल्या. खास करून गोंय राज्यांत दोनूय हे इंजीन जे फेल जालेले आसा. म्हाका दिसता आमी लोकांनी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय, कित्याक प्रोटेस्ट करपाचो अधिकार आज आमचो सगळ्यांचो हक. एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधानान दिलेलो हक. पूण हे सरकारा विरुद्ध जे प्रोटेस्ट कोताय तांकां एंटी नॅशनल म्हूण टॅग, तांकां अरेस्ट कोताय. थोडोसो लोक एकठांय जाल्यार सेक्शन घालताय. आज म्हाका दिसता दूख जाता की हो सरकार बारीक लोकांचे चिंतना. ह्या पवित्र दिसाक आमी काँग्रेसाचे सगळे वर्कर एकठांय जाले. आमी म्हाका दिसता आमी एक सोपूत घेवपाक जाय ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक, जो आज आमचे गोंयकारपण पाड घातलेले आसा. आमकां 20-25 वर्सां फाटीं घातलेले आसा. आमचे मदें फूट घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला, हें दोतोर राम मनोहर लोहियाचें स्वप्न आसूंक नाशिल्लें. आनी आमी प्रत्येक विधानसभेन उलयलेले आसा की ह्या जाग्यार स्टेट फंक्शन जावपाक जाय म्हणून. ह्या जाग्याची जेन्ना उदरगत जाली, म्हाका दिसता मेंटेनन्स ह्या जाग्यार जायना. 3 कोटी रुपया जोड मेंटेनन्स करून अजून मेंटेनन्स सारकें जायना. प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स हें जावपाक जाय म्हणून प्रत्येक विधानसभेन आमी उलयता. आनी म्हाका दिसता द सेंटिटी ऑफ दीस प्लेसीस नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड. इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रीडम फायटर्स struggle that we have what we have today. So अनेक पुसा नमान करता आनीक रावता की गोंयकारूय उठ्ठलो आनीक ही जी क्रांती मुखार जावपाक जाय थिंगा तेंगेलोय आदार आसतलो म्हणून. सगळ्यांक देव बरें करूं. मिनेझीस आनी हेर सगळे फ्रीडम फायटर जांणी गोंयच्या क्रांती निर्माण करपाचो भाग घेतलो, हांकां आर्गां ओंपपाक आज आमी गोंय क्रांती दिसाक काँग्रेस पक्ष, आमचो गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, दक्षिण गोंयचे खासदार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट एम के शेख, आमचो CWC मेंबर तशेंच राज्यसभाचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे, आमचे जिल्हा अध्यक्ष, इतर सगळे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे पदाधिकारी, यूथ काँग्रेस, JBM. आज आमी हांगा सगळे फ्रीडम फायटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां आर्गां ओंपपाक हांगा आयल्या. हांव चड वेळ घेना, पूण ज्या मनशांनी ह्या सालाजारा पासून मुक्ती मेळपाक जें काम केलें, ज्या फ्रीडम फायटरांनी गोंय मुक्ती करपाक जो योगदान दिलो, आमी आज सकाळीं पणजेच्या कार्यक्रमाच्या भाशणांत जे फ्रीडम फायटर असोसिएशनाचे जे प्रेसिडेंट आसा तांणी आज गोंयची वस्तुस्थिती, गोंयची परिस्थिती कितें आहा ही आज गोंयकारां मुखार दवरल्या. तांणी उल्लेख केलो की आज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटे टोटल कॉलेप्स जाल्ले आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसरां भितर डिसिप्लीन ना. तांणी दुसरें सांगलें की मंत्री जे आसा
तांच्या भितर डिसिप्लीन ना आनी करप्शन वाडलां. जर तर फ्रीडम फायटराचो प्रेसिडेंट जर तर असले आरोप करतात, ह्या गेल्ल्या 13 वर्सां ह्या डबल इंजीन सरकारान गोंय कशें काबार केलां हाचें हें रिफ्लेक्शन जाता. वायट दिसता की आज ह्या सरकाराक 13 वर्सां जालीं, पुणून जे फ्रीडम फायटरांचे फॅमिली मेंबर्स आसा तांकां आजून मेरेन 100% तांकां जॉब सिक्युरिटी किंवा तांचे फॅमिली जे आसा तांकां आजून मेरेन गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे ना. हाचो अर्थ कितें की इट शोज दॅट दीस गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन इज ए टोटल कोलॅप्स. आज आमी पळयता की 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आमी पळयता की आज खंयच्याय आरोग्य केंद्रान जर तुमी वचत जाल्यार थंय एक मनशाक वाचतलो हाची गॅरंटी ना. थंय वखदां सारकी मेळना, दोतोर सारके आसना. आज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते टोटल कोलॅप्स जाल्ले आसा. आज आमची आवय आसूं, भयण आसूं, बायल आसूं, ती आज भायर भोंवतली हाची सेक्युरिटी सुद्दां ना. रेप इतले वाडल्या, मर्डर इतले वाडला. सो ज्या लोकांनी गोंय मुक्त जावपाक लागून जे जिवाचो बलिदान केलो, जे आपल्या जिवनाचे कश्ट करून सालाजारा कडेन लढून आज आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, ते म्हाका दिसता खंय तरी आज स्वातंत्र्य गोंयान आमकां दिसना. आज अवश्य बाब युरी आलेमोन सांगलें, खासदारांनी सांगलें आनी आमच्या राज्यसभाच्या खासदारांनी सांगलें की आज क्रांती जावपाची गरज आसा. येता त्या 2027च्या निवडणुकीक 100% गोंयान क्रांती जातली. आनी हे भ्रश्ट सरकार जे फ्रीडम फायटरांच्या फॅमिलीक जॉब दिवपाक शकना, ते ह्या गोंयचे कसलेच भले करपाक शकना. आयच्या दिसा हांव चड उलयना, पूण आमी हे सगळे फ्रीडम फायटर जांणी गोंय मुक्ती करपाक तांचो वांटेकार आशिल्लो, तांकां सगळ्यांक आमी आज याद करता. देव बरें करूं. आयच्या दिसाची क्रांती दिनाची सगळ्या गोंयकारांक, मडगांवकारांक परबीं. 18 जून 1946 क्रांती जाल्ली, हाजे खातीर आज आमी सगळे गोंयकार एका आमची मान वयर काडून आज हांगा आमी उलोवपाक शकतात. पत्रकार भावानो, आज तुमकां सांगता, गोंय राखपा खातीर, मडगांव राखपा खातीर आज अनेकदा क्रांती जावपाची गरज आसा. डिक्टेटरशीप अजून मडगांव चालू आसा. पयर हांणी म्युनिसिपालिटीन एक मास्टर प्लॅन डिक्लेअर केला, 30 वर्सां करपा पावना हे, आनी 2 दीस दिल्या मडगांवकाराक की तुमचे इनपूट दिवचे म्हणून. आमी ओगी रावचे ना. ही डिक्टेटरशीप म्हाका दिसता आपल्या जाय तशेंच जातलें, आनी तो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता. इलेक्शन येता न्ही, आतां तो भोंवता घराघरांनी. मडगांव काबार जाला, मडगांव वाठार म्हणटा तुमकां एक दीस पत्रकार भावनो म्हजे बरोबर भोवात, तुमकां मडगांव वाठार हांव दाखयता. आनी आज क्रांती परत एकदां जावपाची गरज आसा. कित्याक मडगांवकारांक एक सरकार जो मडगांव आसा इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. आनी खूब मुद्दे आसा जे आज हांव चड वेळ घेना, पूण परत एकदां सांगता, मडगांवां आनी गोंय राखपा खातीर हो जो पळय सरकार आयचो आसा तो बरे तरेन गोंय चलयना. सो परत एकदां क्रांती जावची, जातली. आनी इतलें म्हणून हांव जय हिंद, देव बरें करूं. मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर ऑल इंडिया. हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, हमारे CLP लीडर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एक्स नगराध्यक्ष शक्ति के नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आज यहाँ पर ये क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे जो माननीय नेता, फ्रीडम फाइटर, ये सारे लोगों को अभिवादन करने के लिए हम यहाँ पर सब जन आए हैं. 1946 में यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यहाँ के बड़े लीडर्स, इन्होंने पुर्तगालीज सरकार ने जो यहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया था, उसके खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत ये जगह से हुई. ये आंदोलन इतना गूंज उठा कि आखिर 1961 में भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करके गोवा को स्वतंत्रता देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया. तभी से लेके आज तक ये 18 जून को क्रांति दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है. और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हो
लिया उनको गोवा के लोग सब जन यहाँ पर आकर अभिवादन करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के गोवा स्टेट के लिए बहुत डेवलपमेंट का काम किया। दुर्भाग्यवश आज 12-13 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर राज चल रहा है। हमारे अपोजिशन लीडर ने यहाँ पर सारी बात कही है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज इस देश का संविधान खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और हमारे नेता माननीय राहुल जी गांधी पूरे देश भर में ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए, हमारा देश का संविधान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारे देश के सारे लोगों को ये अभी मालूमात हो गया कि ये संविधान का धोखा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, जिसके वजह से आपस में टकराव, जातीयवाद, धर्मवाद, देश का विघटन करने का काम इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है, उसको रोकने के लिए हम सारे लोग काम करेंगे। जो हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो यहाँ के लोगों के लिए काम किया, देश के लोगों के लिए काम किया, देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ये सारे नेता मिलके देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये भूमिका से काम कर रहे थे। एक बाजू में ब्रिटिश रूल था, एक बाजू में पुर्तगाल रूल था। ये दोनों के खिलाफ में लड़ने का काम हमारे देश के महान नेताओं ने किया है। आज उनको हम लोग अभिवादन करते हैं और उन्होंने दिया हुआ जो रास्ता है वो अपनाते हैं। भले सरकार आज किसी की भी हो, वो रास्ता भूल गए हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलरिज्म को मानती है, संविधान को मानती है, भाईचारा सद्भावना को मानती है, और ये सद्भावना ये महापुरुषों ने हमको दी है, उसको कंटिन्यू करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो करना चाहती है वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज के दिन में हमारे सभी फ्रीडम फाइटर, हमारे नेता जिन्होंने स्वतंत्रता के लड़ाई में भाग लिया, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।